आयचो प्रेस घेवपाक कारण मुद्दो म्हणल्यार आयज कशेची खबर आमच्या धारबांदरच्या वाठारांतल्यान एक नवो वांगडी आमकां जॉइन जाता आमचे आम आदमीचे फामिलीक. म्हजे सांगाता आसा आमचो वेल्ली मतदारसंघ बेनावली मतदारसंघाचो आमदार बाब बेन्झी विएगस आनी आमचो नवो जॉइन जाता तो वांगडी आसा आमचे वारा बाब शशिकांत वेळीप. 26 तारखेर आमच्या पार्टीचो स्थापन दीस जालो. 13 वर्सां जालीं ही पार्टी घडोवन हाडल्यार आम आदमी पार्टी. आनी आम आदमी पार्टी इज वन ऑफ द फास्टस्ट ग्रोईंग पार्टी. आमच्या गोंयांत आमकां खूब पयले त्रास जाताले लोक जॉइन जावपाक, पूण आतां लोक आमचे लागीं धांवून येता. जे आमच्या दोनूय आमदारांनी फाटल्या 3 वर्सांक तांच्या मतदारसंघात काम केलां आनी तेंचें काम चोवन लोक आमचे लागीं येता कित्याक तेमी चोयला जे लॉयल्टी आमच्या दोनूय आमदारांची जे पार्टी अशी आसा जे खंय उडी मारनासतना गेले नाय, जे दुसरे डेव्हलपमेंटा खातीर लागून वयता ते. तर आयज बरी खोशी भोगता हे धारबांदराच्या गांवांतल्यान आमकां बाब शशिकांत वेळीप हो समाजसेवक आमचे मदें जॉइन जाता म्हणून. आम आदमीच्या कार्यालयाक हांव तेंचो वांगडी जालो. तशेंच आमचे आमदार बेन्झी बाब, तशें आमचे सूत्रसंचालन करता ते बाब आमचे. म्हाका आज उमेद जाता आम आदमीच्या पार्टीक जॉइन जावपाक. हांव बरेच पयलींच्यान राजकारण पळयत येयलो, स्वता राजकारण केलें ना. फाटले 5 वर्सां राजकारणाचो अनुभव कितें, मोठो कोण आनी बारीक कोण हेजें अंतर पळयलें. आनी म्हाजे बायलेक हांवें सपनावळी ताका अपक्ष कॅन्डिडेट म्हणून धारबांदोड्या तालुका लेवलाचेर दवरलें. बारीक मनशांनी म्हाजो स्वभाव पळयलो, कसो वावरता तो पळयलो आनी म्हाजे बायलेक प्रत्येक बुथार आमकां वोटींग केलें. पूण हे 5 वर्सां सोंपोवन जो आमचो झेडपी जालो तेजो प्रोग्रेस कितें, फक्त बाक वांटप जालें. सिनियर सिटीजन रस्त्यार बसूंक शकना आनी सिनियर सिटीजनाक जर आमी बाकार रेस्ट घेवन एक कादंबरी वाचतलो जाल्यार ताका एक होली प्लेस बरो एक रूम जायो सुसेगादान बसपाक. तेजेर विचार तेंच्यांनी केलो ना. हाडले बाक दिले. कांय देवळांनी पेवर्सूय घातले. हांव म्हणना तेंच्यांनी कांय थंय पावल उचललें, पूण जे जाग्यार खरी अडचण आसा त्या जाग्यार ते अडचणीक ते फावो जालें ना. जिल्ला पंचायती निवडून येयल्यात. आयज ते पंच सदस्याचें काम जे वाठाराक बांयां आसा त्यो क्लीन करपाच्यो. एखादी त्या गांवांत उदक ना ताका बांय मारून दिवपाचें. दुसरी गजाल, एक गरीब मनीस आसा तो शिकपाक खंय तरी अपुरो कमी पडटा आनी तो भुरगो फुडें वयतलो जाल्यार सरकाराच्या तिजोरींतल्यान म्हणटा हांव आमकां त्या भुरग्याक खंय तरी हेल्प करून मुखार धाडपाचो हो तेंच्यांनी केन्नाच प्रयत्न करूं ना. म्हाका दिसता हांव एक बारीकसो शेतकार. शेतकाराची मजदुरी 500 रुपया दिसा जोडून आमी कोणाक आदार करतले, तर आमकां एकामेकाक फ्रेंड सर्कल संघर्श जोडून रिक्वेस्ट करून एक 200-300 रुपया भुरग्याक आमी तिकेटी खर्च करून मुखार वचपाचो प्रयत्न दवरलो. 5-10 हजारांनी केन्ना करूंक शकले ना. आनी येणारो काळ जर येयलो जाल्यार आमी करतले बीन. तर म्हाजें धोरण आयज BJP सरकार 10 वर्सां आमचे तेवढे सावड्डे मतदारसंघात राजकारण करता. बारीक लोकांचेर तेंचें लक्ष ना, अशें तितले मोठे लोकांचेर. जाल्यार आयज बारीक लोक ते बेरोजगारी आसा आनी BJP सरकार प्रत्येक इलेक्शनाच्या टायमार सांगता 10,000 जॉब दवरल्या, 10,000 जॉब दवरल्या. प्रत्येक जो जॉब एप्लाय करपाक वयता तो वयता एप्लाय करता, तेची परत रिप्लायच मेळना. हे एक म्हाका मोठ्या प्रमाणान वायट दिसता. जाल्यार आयज आमकां गोवा सरकारा कडेन रोजगार मागपाची कसलीच गरज नासली. एकमेव दयानंद नगर गोवा बाबूसाहेब बांदोडकरांचे अस्तित्व सांबाळपा खातीर शेतकारांक तेन्ना प्लांट उबारलेलो. तो आज फाटले 10 वर्सां तो बंद पडला. तर कित्याक लागून बंद पडला, तर हे सरकाराच्या हितून आमकां फसवणूक जाली. तुमकां 5 वर्सांचे बेनिफीट दिता आनी तो रोखडोच रिनोवेट करता आनी हितूनय प्लांट घालता. आयज प्रत्येक शेतकार तेजे आशेक रावलो. 5 वर्सां पसून तुमकां आमी कंपेन्सेशन दिता अशें म्हणलें आनी 5य वर्सां तेंच्यान थोड्यांक दिलें थोड्यांक दिवना.
जर खरोच उस्कार आसा ते कसलेंच बेनिफीट मेळना. आमी बँकेक कर्ज बाजार जाले, हांव सुद्दां जालो, म्हाजे वांगडी हुस्कार जाले. आतां फक्त वाट पळयता आमी शुगर फॅक्टरी चालू जातली काय म्हणून. पूण हे BJP सरकाराच्यान ती शुगर फॅक्टरी चालू करूंक जावची ना हें शुअर खबर आसा. म्हणून म्हाका आयज आम आदमी पार्टीचो हात धरून म्हाका संजीवनी कामगार वर्ग तशेंच शेतकार भावांकूय आदार दिवपाची एक म्हाका उमेद आसा. आनी हांव जाणा सगळ्याचो बारीक गरीब जनतेचो हात आसा, शेतकार भावाचो आसा, जावं एक कामगार वर्गाचो सुद्दां कोणी ते फॅक्टरी काम करता आसतलो, जावं आनी दुसरे कडेन हें काम करता आसतलो, तेजी साथ म्हाका आसतली. आनी तेका लागूनच हांव हांगाच आतां उलोवपाक सोदता. एक संजीवनीचो पार्ट हो जालो. दुसरे पार्ट आमी आमदाराच्या प्रचाराक आमी तांबडे सुर्ला, धारगे आनी तुगेले उदळशे ह्या गांवांक भरपूर भितर वयचें पडटा. आनी ते गांवांक ते लोकांक जाणटेल्यांक जर दोतोरागेर येवचें पडलें जाल्यार तिस्कार येवचें पडटा. एक तर पळया तेंची परिस्थिती इतली अवघड आसा. थंय म्हाजें एक स्वप्न आसा, आम आदमीचे पार्टीक त्या लोकांनी जर म्हाका जिखोवन दिलो जाल्यार पयले धपक्याकूच हांव ZP फंडांतल्यान उदरगत करपा जाता तेका हांव प्राथमीक म्हणल्यार हांव एक हेल्थ सेंटर उबारपाची म्हाजी तयारी आसा. तेच प्रमाणे फाटल्या 10 वर्सांकूच नाल्ल फोडून उद्घाटन केलें. वाकीकोण शिगांव शेती वेवसायिकांक उदक दिवपाची तयार दवरली. पार्ट घातले, सगळें केलें, मोठी शेती, पावस भर लोक शेतांक लायता. सरकार हेक्टरी 40,000 दिता. एकट्याच्या वाट्याक 1,500 ते 2,000 पडटा. 1,500 ते 2,000 एक क्विंटल तांदूळ येवचो ना. ते 12 म्हयने ते कशे पावतले. थंय ते गिमाक उदक दिता म्हणलेलें, तें आयज बरें उदकूच ना. पावस भर ते पाट फूल भरोन वता आनी गिमाक उन्हाळ्याक ते सामके कोरडे पडले आसा. ते कित्याक उरल्या? सरकार म्हणटा ते उदक दितलें. आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पावसाक मोठो पावस पडटा तेन्ना इन्स्पेक्शन करता, हार्वेस्टिंग करतना येता, स्टँडींग क्रॉप आसता ताका पयशे ना, आडवी पडटा ताका पयशे आहा. आयज इन्स्पेक्शन केलें, फाल्यां राती कडेन पावस पडलो त्या शेत आडवे पडटलें, ते गृहीत धरिना. तेन्ना शेतकारांक सुद्दां प्रायोरिटी दितलो जाल्यार तेंच्यांनी सगळ्यांक एक समान दिवपाक जाय, हो म्हाजो हेतू आसा. तशेंच कुळ्या गांवांक आमचे ट्युरिस्ट चलता, भायले दुसागर वॉटरफॉल्सा, जीप एसोसिएशन आसा, कामकाज बरें चलता तेंगेलें. पूण काही लोकांचे समस्या आसा, हें ऑनलायन म्हणटा. ऑनलायनीक गेलो म्हणजे कोणाक आतां एक 500ची गरज आसा, ती मेळपाक भयंकर मुश्कील आसा. ती ऑनलायन रद्द करून जर तांकां जसो कायदो जायो, तांकां जशी मागणी जाय ती जर पुराय केल्ली जाल्यार बरें दिसतालें. हांव तेजेरूय आमदाराच्या मार्फत म्हळ्यार येणारो आमदार जो कोण 2027 जातलो ताका धरून हांव ते मुखाल्लें कामकाज हांव चालू दवरतलो. तेन्ना हांव सगळ्या कडेन बारीक कोने कोपऱ्याक जे आमचे शेतकार भाव आसूं, अनएम्प्लॉयज आसूं, शुगर फॅक्टरीचे कामगार वर्ग आसूं, जावं आनी कोणी आसूं, तांकां सगळ्यांक म्हाजें एक आश्वासन आसा. तेच आनी एक म्हाका सांगपाचें उरलें, उजगांव तिस्कार एक प्रतापनगर म्हणून गांव आसा, ते गांवांक सगळे ड्रायव्हर थंय शेतकार म्हणटा पडूच ना. 2011तल्यान आनी ते ड्रायव्हर आसा तितले बेकार पडले. जो मनीस ड्रायव्हिंग करता त्या मनशाक कोयती जावं खरे पिकास घेवपाची संवय ना, नासले कारणान तो बेरोजगार जाल्लो आसा. तेजे घरांतली बायलेक ताका 200-250 रुपया मजदुरी धाडून तो आपल्या भुरग्यांचो खर्च भागयता. तो खर्च ताका बजेटी बसना. तेजेर हांव लक्ष दिवपाची तयार दवरता. तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं. वेलीप बाबा जेन्ना आम आदमी पार्टीक येवकार दिता, आज गोंयभर लोकांक एक आश्वासन, एक होप की बीजेपीक उडयतलो जाल्यार कोण, बीजेपीचे गांवांनी वचोन, बीजेपीच्या वाड्यांनी वचोन कॅन्डिडेट सोदून काडून बीजेपी लोकां कडेन पावोन तो वोट उडटलो जाल्यार कोण, हो सवालाचो आन्सर आज वेळीप बाबा असले कॅन्डिडेट मुखार घालून आमी हे गोंयचे प्रश्न जे आहेत ते सुटावे करपाचो हो आज प्रयत्न. ZP इलेक्शनाक 22 कॅन्डिडेट आज ऑलमोस्ट 30 दीस पयले घालपाची पार्टी फकत आम आदमी पार्टी. फालीं चड कोण 29तार कोड भायर सरपाचो आहा अशें सगळ्यांक दिसता. आनी only ते 21 days फॉर ZP इलेक्शन्स. आनी हे टायमार भितर
उलटे कॅन्डिडेट जे आहात ते घालप लोकांमध्ये एक चान्स मागप की आम आदमी पार्टीचो झेंडो जो आहा फ्लॅग जो आहा तो झेडपींतल्यान ते कॉन्स्टिट्युएन्सी जे जाग्यांनी आमको कॅन्डिडेट ना जे जाग्यांनी आज आमकडे झेडपी ना ते जाग्यांनी झेंडो घालपाक आणि पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी म्हणजे आम्ही तुमची पासत काम करपाक शकता आणि 1 वर्साचो चान्स दिया आमचे वेळीक बाबाक जिखोवन हाडून 1 वर्साचो चान्स दिया आणि ते 1 वर्सा भितर तो जे काम करून दाखयतलो ते कामाचेर मुखावयले 2027 जे व्हडली इलेक्शन आहा ते व्हडली इलेक्शनाचे डिसिजन धारबांदोराच्या लोकांनी ते कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांनी घेवचे सो हे जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन व्हडली इलेक्शन न्ही हे सो धारबांदोराच्या लोकांनी आज वेळीप बाबाक आम आदमी पार्टीक एक चान्स दिवचो तो कितें काम करतो 1 वर्सांनी तुमकां तो दाखोवन दिवपाक 1 वर्साचे ताका एक टाइम दिवचो ताकी तो करून तुमकां काम दाखयतलो आणि आज गोंयभर आमी प्रचार एकूच आहा की पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी आणि आज बीजेपी गेले आंगणान वचोन भितर तांगे घराब्यांत वचोन आज आमी तांगेले वोट ओडपाक हो प्रयत्न केल्या आणि आज लोकांमध्ये वचोन आमी लोकांचो विश्वास जो आहा तो आमी विश्वास लोकांगेलो घेवपाक सोदता वी आर हियर टू विन द ट्रस्ट अँड फेथ ऑफ द पीपल ऑफ गोवा आणि विश्वास कित्याक हांव आणि इंजिनियर क्रूज जो वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांनी मत मारले झाडवाचेर ते झाडवा बारा आज आहा आमी पार्टी डिफेक्ट करूंक ना आणि हो प्रचार आज आमी धारबांदोरांतूय आज करतले की आमी पार्टी डिफेक्ट करूंक ना आमी हिंगसोन थिंग उडी मारूंक ना आणि हेका लागून लोकांचो विश्वास कितकोन धरप हो आमचे एक लायव्ह एग्जाम्पल आमी आज घेवन सगळे गोंयभर झेडपी हिंदू आमी भोंवता लोकांनी आमकां एक चान्स दिवचो आमगेले वेळीप बाबाक भोवमतांनी आम आदमी पार्टी झाडू सिंबलाचेर जिखोवन हाडचे तुमगे दूधसागराचे प्रॉब्लेम चलता ऑनलायन तुमगे ते जीपी भाडी चलता थिंग कोण पयशे खाता सरकाराक खबर ना आता जे भाशेन सांगतालो फार्मरांगे प्रॉब्लेम चलता क्रॉप्सा प्रॉब्लेम चलता हे भाशेन जायते वस्तू आज थिंगा शुगर केन फॅक्टरी प्रॉब्लेम चलता हे सगळे प्रॉब्लेमाक आवाज दिवपाक कोण ना कित्याक सगळे सरकारांतलू घुसपलोले आहा आणि सगळे बीजेपी म्हणून सगळे आज सामान्य जे लोक आहा कॉमन मॅनाक आज त्रासान घाल्ल्या तो कॉमन मॅनाचो विश्वास जिखपाक आणि एक होप कसो आज वेळीप बाब मुखार आयिल्लो आहा हे होपाचो आमी अकाउंटेबिलिटी दोतले आमी तुमकां लागून काम करतले धारबांदोरांत आमगेलो आम आदमी पार्टीचो झेंडो घालया आणि धारबांदोराच्या लोकांची जी प्रश्न हा ते सुटावो करपाक आमी सगळे एकठांय जावन वावरतले आमगेलो प्रयत्न आहा की 50 सिटां आमी गोंयभर लोकां मत घालतले आणि लोकांक दाखयतले की आम आदमी गेलो जो मॉडल आहा की तुमचे पासत काम करून तुमची वोट मागपाचो मॉडल आमी 50 सिटांमध्ये घालपाचो आमगेलो प्रयत्न 22 जाग्यांनी आमी ऑलरेडी कॅन्डिडेट घायल्या नेक्स्ट लिस्ट 1 या 2 दिसांमध्ये भायर सरपाचें आहा आणि एनी टाइम यू विल सी अनदर लिस्ट ऑफ कॅन्डिडेट्स आणि मागीर आय थिंक अनदर वन लिस्ट शुड बी द फायनल त्यांची कसलो मॉडेल तुमगेलो आम्हाला कित्याक आमचे गोंयांत जायते आम आदमी पार्टीक लिडर जॉयन जातात फाटल्या दिसांनी कितलेच लिडर जॉयन जाल्ले आहात आनी हेजे मुखारय आनीकय जॉयन जातले आयज आमकां खुशालकाय भोगता शशिकांत वेलीप हो आयज आमकां आम आदमीक जॉयन जाल्लो आहा सो आनीकय लिडर आमकां जॉयन जावचे कित्याक आम आदमी पार्टी सिरियस आहा गोंयकारां पासत गोंयच्या पासत सिरियसली आमी इलेक्शनान गोंयचें बरेंपण करपाक आमी सिरियस आसा सो जाता तितले आमचे लिडर्सांनी लोकांनी आमकां जॉयन जावचें आनी सपोर्ट करचो आनी हे जिल्ला पंचायत इलेक्शनाक जशें धारबांदोरार वेलिपा वेंचून काडलो तेजे भाशेन दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमकां सपोर्ट करचो म्हूण हांव मागता तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर